गोयचे लँड ग्रॅबिंग केसीस खातीर अपॉइंट केल्ले रिटायर्ड जस्टीस VK जाधव यांच्यानी आज हियरिंग स्टार्ट केलें। आता मेरेन फायल जाल्ली 44 केसींची पुरी इन्फॉर्मेशन तांकां बेगींतल्या बेगीन पावपाची म्हणून तेंच्यांनी SIT ऑफिसरांक सांगलें। सगळ्या केसी खातीर एकूच डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करपाचो म्हणून तेंच्यांनी सांगलें। लँड ग्रॅब जाल्ले काही लोकेशनाचेर फाल्यां VK जाधव हे स्पॉट विजीट करतले। गोंयांत कौदळ घाल्ल्या जमनी बळकावपाच्या केशींचेर तपास आयुक्त रिटायर्ड जस्टीस VK जाधवान आयोगाचें कामकाज सुरू केलें। पयल्या दिसा ताणें केसींचो नियाळ घेतना 44 केसींची पुराय म्हायती जाता तितले बेगीन दिवची म्हूण SITक निर्देश दिला। आतां मेरेनच्यो वेगवेगळ्यो केसी वेगवेगळे अधिकारी हाताळटले। तशें जाल्ल्यान केसींत सुसूत्रताय येना हें निरीक्षण नोंद करून ताणें सगळ्या केसींचो एकठांय रिपोर्ट दवरूंक तांचेर नदर दवरूंक एक जबाबदार अधिकारी नेमचो म्हूण ताणें SITक सांगलां। SITचो एडिशनल इन्चार्ज DYSP संतोष देसाय आनी PI सकाराम परब सुनावणे वेळार हाजीर आशिल्ले। जमीन बळकावपाचे केसी आनीकूय आसूं येता। कोणाकूय तांच्यो जमनी बेकायदेशीर पद्दतीन बळकायला म्हूण दिसता आसत जाल्यार तांणी SIT कडेन वचचें म्हूण उलो। आजगांवांत सगळ्यांत चड जमनी बळकावपाचे केसी आसात। ते खातीर तो सगळ्यात पयलीं बिरेस्तारा आजगांव वाठारांत भोंवडी काडून थंयची जमिनी परिस्थिती पळयतलो। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।